स्पेशल मिटींग आशिल्ली एक इश्यू आशिल्लो म्हणटा तो माटोळेचो बाजार म्हणजे चवथीक जो माटोळेचो बाजार आसा तो फोंडें तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात जे फोंडा आमच्या मार्केटान मोठ्या प्रमाणात जाता आणि ही माटोळी खरेदी करपा खातीर म्हणजे होलसेल माटोळी खरेदी करपा खातीर वास्कोच्यान मडगांवच्यान पणजे साकून म्हापशे साकून तशेंच आमचे सावर्डे साकून अशे विविध वाठारांचे लोक फोंड्या येता माटोळेचें सामान घेवपाक। तेन्ना त्या टायमार माटोळे बाजाराक भरपूर गर्दी जाता आनीक दुसरो इन्सिडंट म्हणल्यार थंय तेकून आमकां बागायदार आसा आनी बागायदारांक तशेंच विविध वाठारांचे लोक बागायदारान मार्केटींग करपाक येता आनी ही दोनूय गर्दी जर जाली जायत जाल्यार थंय चड क्रावड जातलो आनी आतां ज्यो कोवीड केसीस आसा त्यो वाडपाचोय संभव जातलो म्हणून आमी आयज डिसिजन घेतलां कावन्सिलान की आमचो चीफ ऑफिसर आसा तो डेप्युटी कलेक्टर आसा आनी तो डिजास्टर मॅनेजमेंटाचो तो इन्चार्ज आहा म्हणजे तिनी तेजे कडेन आसल्या कारणान जी SOP कितें येयल्या सेंट्रल गव्हर्मेंटाची किंवा गोवा गव्हर्मेंटान कितें SOP काडल्या त्या प्रमाणे कसो बाजार भरपाचो कशें कितें करपाचें सगळे अधिकार आमी ताका दिल्ले आसा आनीक ताका सांगलां म्युनिसिपालिटीचो स्टाफ किंवा पुलीस यंत्रणा ही तांकां बेगिनान बेगीन मेळटली काम करपाक तेन्ना आमी ही सगळी जबाबदारी आमचे चीफ ऑफिसर केदार नायका कडेन आमी सोंपयल्या। दुसरो इश्यू आशिल्लो नुस्तेकाराचो जे फिशरीज डिपार्टमेंटान सगळे नुस्तेकारांक जे नुस्तें कोण विकतात ते आयडेंटिफाय जावपा खातीर आनीक ते खातीर रजिस्ट्रेशन करपा खातीर सगळे फिशरीसांक कळोवपा लायलां जे आमचे म्युनिसिपालिटी एरियेन जे कोण नुस्तेकार विकतात नुस्तें विकतात त्याच बरोबर सेल्फ एम्प्लॉयमेंटाक एनकरेज करपा खातीर जर नवीन भुरगे आपलो धंदो करपा येता त्या खातीर मार्केटाचो विस्तार आनी त्याच बरोबर तांकां आमची NOC जायी ती 500 रुपया भरून तेणी आमचे कडल्यान NOC घेवची आनी मागीर ती आमची NOC मेळ नंतर तांकां फिशरीज डिपार्टमेंटाक रजिस्टर जातले। भाजी विक्रेते कोण फ्रूट वेंडर्स कोण जर नवीन येता जाल्यार तांकां दिवंकूच जाय कारण कितें आमी म्हणटा की सरकारी म्हणटा की इतली नोकरी आमी दिवपाक शकपाना म्हणजे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कोणाक एनकरेज करता आनी जर सेल्फ एम्प्लॉयमेंटा खातीर भुरगे जर येता जायत न्ही तांकां अवश्य आमी तांकां प्रोत्साहीत करपा जाय आनी तांकां प्रोत्साहन करून आमी तांकां सपोर्टूय दिवपाक जाय। प्रायोरिटी कोण आसता लोकल्स काय अशे मायग्रंट्स लोकल्स अशें म्हणून जो कोण हांगसर 15 इयर्स कोणा कडेन हें आसा रेशन कार्ड आसा जेजे कडेन आधार कार्ड आसा जेजे कडेन वोटींग कार्ड आहा तो आयज गोंयकार तितून आमी कितें आसा आमचो एक विचार आसा वेगळो लोकां कडेन पळोवपाची जी वृत्ती आहा ती एकदम ताका इलेक्शन कार्ड मेळ्ळें की त्या मनशाचेर पळोवपाचो एक विचार आमचो वेगळे तरेन आसपाक जाय कारण कित्याक ताका जेन्ना गव्हर्मेंटाचें सगळें डॉक्युमेंटेशन तेजे कडेन आसा तेन्ना आमी ताका भायलो भितरलो म्हणपाक आमी शकना।